त्यांनी जी पूजा केली त्या ती तुमकांय सगळ्या जाणांक त्या पुजेच्यो आणि बाकी शुभेच्छा. खूप बरें दिसले की आमच्या तिनूय कार्यालयांनी कुशावतीचे कार्यालय, साऊथ गोवाचे कार्यालय मडगांव आणि नॉर्थ गोवाचे कार्यालय फाटल्या 8 दिसाच्या भितर एक सत्यनारायणाची महापूजा श्रावण महिन्याच्या निमित्तात आणि एक उत्साहाचे वातावरण कार्यकर्त्याच्या मध्ये पळोवपाक मेळ्ळें. 15 ऑगस्टा दीस हांव उत्तर गोंयच्या कार्यालयांत गेल्लो. बाब दया कारबोडकर आमचो हांगासर आसा. इतक्यात मोठ्या प्रमाणात गर्दी थंयसरूय आशिल्ली. मडगांवांतल्या पुजेक हांव पावपाक पावलो ना, पण तरी सुद्दां थंयसरूय बी बाब शर्मद हांणी पुजा केल्ली. थंयसरूय खूप मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्याच्या मध्ये एक उत्साह आसा, कार्यकर्त्याच्या मध्ये एक आनंद आसा. हो उत्साह आनंद परत सरकार हाडपा खातीर आसा. आणि हांव परत एकदा सांगता, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जेन्ना जेन्ना ह्या गोंयांत जर कोणी हाडला आसत जाल्यार त्या कार्यकर्त्यांनी हाडला, कार्यकर्त्याच्या जोराचेर हाडलेले आसा. आणि परत एकदा म्हणजे 2027चेय सरकार आम्ही कार्यकर्त्याच्या जोराचेर हाडटले हाचो म्हाका विश्वास आसा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल जायतो विकास आम्ही ह्या राज्यात केला, जायतो विकास ह्या देशात केला. म्हणजे 80 वर्सां ह्या देशाच्या स्वातंत्र्याक पुराय जाता आसतना तुम्ही जर फाटोळून पळयत जाल्यार ज्या काँग्रेसीन म्हणजे केन्नाच अशा पद्धतीचो विकास करूंक नाशिल्लो. आणि विकास खंयचो? अरे वंदे मातरम ह्या मंत्रान ह्या देशाक स्वातंत्र्य दिले. ते संपूर्ण वंदे मातरम म्हणपाचो इन्सल्ट करपाचें काम जर कोणी केला आसत जाल्यार ते सोनिया गांधीत केल्ले आसा आणि त्याच्या अध्यक्षात केल्ले आसा. आव्हान करता ताका की तेच्यानी परत एकदा ह्या देशाची माफी मागची, परत एकदा ह्या देशाच्या लोकांची माफी मागपाची गरज आसा. अरे आम्ही मोठ्या अभिमानान सांगता जेन्ना आम्ही म्हणटा की वंदे मातरम म्हणून आम्ही या देशाच्या स्वातंत्र्याची ज्योत पेटयली. प्रत्येकात वंदे मातरम म्हटल्या उपरांत आपल्या प्राणाची आहुती दिवपाचो, प्राणाचो त्याग करपाचो काम स्वातंत्र्य सेनानी केले. आम्ही परत एकदा वंदे मातरम लोकांच्या समोर कित्याक हाडले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी? तर या देशातल्या प्रत्येक तरणाट्याच्या मध्ये तो देश प्रेम जागृत जावपाक जाय. आणि त्यांना देश स्वतंत्र केलो. आज देश विकसित करपा खातीर या देशाच्या प्रत्येक तरणाट्याच्या मध्ये देश प्रेम जागो जावपाची गरज आसा. म्हणून वंदे मातरम हे संपूर्ण वंदे मातरम राष्ट्रगीत म्हणच्या पयलीं सगळ्या तरणाट्यांनी प्रत्येक फावटी म्हणचे. जेन्ना जेन्ना झेंडावंदन जाता तेन्ना तेन्ना म्हणचे, जेन्ना जेन्ना पब्लीक फंक्शन जाता तेन्ना म्हणचे. ह्या सोनिया गांधीच्या पोटात कित्याक दुखता ते म्हाका खबर ना. जो खरगे जो गोंयांत आयला, अभिनंदन करता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्याचे. ताचेर ताका विचारले की हय कित्याक तुम्ही वंदे मातरम म्हणटा आसतना ऑब्जेक्शन हाडटाले, कित्याक तुमकां वंदे मातरम म्हणपा खातीर पोटात तुमच्या दुखताले हे सांगपाची गरज आसा. आणि आज गोंयांत येयल्लो आसात जाल्यार ते सांगूनय वयचे, जाल्यार राष्ट्राची माफी मागून वयचे हाची गरज आसा. आणि आम्ही राष्ट्र प्रथम ह्या भावनेचेर जगता. द्वितीय पार्टी आसतली, तृतीय आम्ही आसतले. आमकां राष्ट्र पयलीं ह्याच भावनेत इतकी वर्सां काम करीत आयिल्लें आसा. म्हणून आम्ही सातत्यात म्हणटा की हय आमच्या खातीर हो देश प्रथम आसा. आणि म्हणून तर तुम्ही मुद्दामून पळयात, भारतीय जनता पार्टी काम करीत असताना म्हणजे पुराय राज्यात प्रत्येक फावटी कशा पद्धतीत विकास करपाक मेळ्ळो. मागीर मनोहरभाई पर्रीकर आसतले किंवा कालांतरान आमची जी सरकारां जाली त्या वेळार प्रत्येकाक न्याय दिवपाचें काम जर कोणी केला आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला. असताना गोंय राज्यात 11 तालुके आशिल्ले. 12व्या तालुक्याचे धारबांदोड्याचे ऑफिस हांव आणि बाब गणेश गांवकारांच्या कार्यालयाचे उक्तावण करपाचो मान म्हाका मेळ्ळो हे माझे भाग्य आसा. कारण 12वो तालुको आम्ही डिक्लेअर केलो. आणि 12वो तालुको डिक्लेअर करता आसतना की हय म्हणजे आता जे वक्त्यांनी पयलीं उलयले फाटी 15 वर्सां डिसायड जातले तिसरो जिल्लो जाता खंय जाता कितें जाता. कालांतरान फाटल्या 1-2 वर्सां पयलीं हांव जालो तेन्ना वेगवेगळे विचार करीत आशिल्लो खंयचो जिल्लो करप. वेगवेगळ्या आमदारां कडेन कार्यकर्त्यां कडेन डिसायड करता आसतना हय आमी डिसायड केले की आमी म्हणटा की सांगे आसतलो, केपें आसतलो, धारबांदोडा आसतलो, काणकोण आसतलो. हे 4 तालुका तशे पळोवंक वचत जाल्यार गोंयच्या दृश्टीन मागास आसात. म्हणजे कोस्टल बेल्ल्याच्या दृश्टीन आम्ही म्हणटा की विकासाच्या दृश्टीन थोडेशे फाटी उरल्या ना न्ही. आमच्या सरकारान जायते प्रयत्न केले. मागीर सांग्यार आसतले, कुडचड्यार आसतले, केप्यां आसतले, जायत्यो गजाली सातत्यात आता सुद्धा जो केप्यात विकास जाता बरेच जण आपूण क्रेडिट घेवपाक सोदता. अरे केप्याकारूय हे गोंयकार आसात आणि ते म्हजे आसात. ह्या दृश्टीन विकास आम्ही करीत आसा. ताजी क्रेडिट तिसऱ्यान घेवपाचो प्रयत्न करचो न्ही. पुराय गोंयचो विकास मुख्यमंत्री ह्या नात्यात हाजो भेदभाव हांवें केन्ना केलो ना. प्रत्येक कडेन डेव्हलपमेंट जावपाक जाय त्या दृश्टीन विकास करीत आसा. आणि म्हणून तर ह्या भागाचो विकास करता आसतना आम्ही ठरयले की तिसरो जिल्लो ह्या 4 तालुक्याक मेळून करचो. आणि कित्या खातीर करचो?
अरे ह्या भागात असतलो शेतकरी असतलो, मागासवर्गीय असतलो, ट्रायबल भाव असतलो, युवा असतलो, महिला असतल्यो, तेका खंय तरी जायते प्रॉब्लेम्स असतात ज्याच्यापर्यंत कदाचित प्रशासन पावपा खातीर उशीर लागता. आणि जिल्लो तो कित्याक? अरे जिल्लो जेन्ना आमी कलेक्टराक हाडून एखाद्या गावात बसयता, त्या कलेक्टराचें तें काम आसता की त्या प्रत्येक गावातल्या बारीक बारीक वाड्यापर्यंत पावपाक जाय. ताची कलेक्टराची जबाबदारी असता. म्हणजे ताका योग्य रित्या ज्यो सरकाराच्यो, केंद्र सरकाराच्यो आणि राज्य सरकाराच्यो स्किमी आणि योजना ताज्यापर्यंत पावता काय ना ह्यो पळोवपाची त्याची गरज असता. जेन्ना एखाद्या कलेक्टराचे ऑफिस जाता, जेन्ना एखादी एसपी हेडक्वार्टर्स जाता, ताच्या उपरांत थंयसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येता आणि कालांतरान थंयसर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजूय येता. अशी डिस्ट्रिक्ट लेवला वयली सगळी ऑफिसीस येता. आणि ही संकल्पना कोणी मांडली? तर ही संकल्पना या देशात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी मांडली. या पद्धतीत पहिले फावटी देशाचे प्रधानमंत्री तशा मन की बात हो कार्यक्रम करता. त्या धर्तीचे देशाचे प्रधानमंत्री देशातल्या कलेक्टरांगडा उलयतात. अरे देशातल्या कलेक्टरांगडा उलयता असताना तुझ्या जिल्ह्यात कितें कितें कमी आहा तें सांग. म्हणजे जेका एस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट अशें आमी म्हणटा, बाब सुभाष फळदेसाय ताचो उल्लेख केलो. आमकां जिल्ह्याचो उल्लेख करता आमी तिसरो जिल्लो जायना फुडें आमी ऑलरेडी बरयलें की हय ही डिस्ट्रिक्ट आमची एस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट ह्या भागात घालची. कारण एस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट घातल्या उपरांत आमकां ताचो खूप मोठ्या प्रमाणात त्याचो डेव्हलपमेंट करपाक जातलें. बरेच जाण वेगवेगळे विषय आतां करपाक लागलेले आसा. मला कोण तरी फॉरेस्ट रायट एक्ट आतां सांगताले. अरे म्हाका सांगपाच्यो गरज ना. आपूण पावरीन आसतना कितें केलां हें पळोवपाक जाय. फॉरेस्ट रायट एक्ट केसीसच्या अंतर्गत 10,000 एप्लिकेशन माझ्या एसटी भाव आणि बहिणींची आणि सामान्य नागरिकांची आशिल्ली. 2,500च्या पेक्षा चड एप्लिकेशन जर ती केन्ना क्लियर जाली आसत जाल्यार त्या माझ्या कार्यकाळात क्लियर जाली. हांवें क्लियर केल्या. हांव मुद्दामून सांगता म्हज्या सगळ्या मंत्रिमंडळाच्या सहकार्यात. हाज्या पयलीं एकूय एप्लिकेशन, एकूय सनद ही केन्ना ट्रायबल भाव आणि भयणी मेळोंक नासली. पयले फावटी मेळपाक लागल्या. उरल्या 7,000 सुमार. हांव आयच्या घडीक सांगता फुडल्या 19 डिसेंबरा पैकी प्रत्येक ज्या एसटी भाव आणि भयणीत जो FRA फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत जी केसीस घातलेल्या 100% लोकांक त्यांचा न्याय मेळटलो. 100% लोकांक त्यो सनदी ज्यो आहा त्यो मेळटल्यो. अरे वेगवेगळे विषय जे गेली कितलीशीच वर्सां भिजत पडिल्ले ते विषय माझ्या सरकारात सोडयल्या. माझ्या इतकीच सगळ्या कार्यकर्त्यांक रिक्वेस्ट आसा की हय भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी एक पॉझिटिव्ह मेसेज लोकांपर्यंत दिवपाची योजना जी हाडल्या ही म्हज्याच सरकारात हाडल्या की सामान्य मनशाचे घर मागीर ते सरकारी जागेत आसूनी, कोमुजात जागेत आसूनी किंवा ते आपल्या जागेत बांधलेले आसूनी ताजें घर कायदेशीर करपाचें काम हे म्हज्या सरकारात केलां. साळावली धरणाचेर बांदलेली घरां गेली 40 वर्सां. बाब सुभाष फळदेसाय प्रत्येक फावटी विधानसभेत उलयतालो. अजून पर्यंत त्याचे प्रश्न सुटावे जावंक नासले. पयले फावटी सनदी दिवपाचें काम जें आसा हे ताच्या लिडरशिपाच्या सकयल त्यांनी इनिशिएटीव घेवन बाब सुभाष शिरोडकर हाणें ताका मान्यता दिली आणि त्यो सनदी आमी लोकांक दिवपाक शकले. अरे हय म्हजो फ्लॅट ही स्कीम आमी धाडल्या. कोण तरी सांगता की म्हजो फ्लॅट म्हणजे म्हज्या गोंयकाराचो फ्लॅट. तेणी फ्लॅट तर घेतलो पण त्याचो फ्लॅट नांवार जालो ना. गेली 40 वर्सां फ्लॅट घेवन तो त्रासान पडिल्लो. त्याचो फ्लॅट ताज्या नांवार करपाची योजना ही म्हज्या सरकारात हाडल्या. जेणे करून सामान्य मनशाक त्रास जावचो न्ही हाज्या खातीर म्हाज्या फ्लॅट सारकी योजना आसा. अश्यो साबार योजना ताका आमी म्हणटा की CM स्कॉलरशीप आसतली किंवा जायत्यो शिक्षणा खातीर योजना आसतल्यो. ह्यो जर योजना आमी लोकांपर्यंत पावोवपाक लागले जाल्यार खंयसर म्हणजे म्हाका सांगात विचारात काँग्रेसीक कितें केलां तुमी. अरे तुमच्या कार्यकाळात तुम्ही केल्लें कितें एकूच प्रश्न विचारात. तांच्यांनी सांगचें. अरे फक्त तांच्यांनी जर केलां आसत जाल्यार जातीभेद आणि धर्मभेद आयज पर्यंत तांच्यांनी फक्त तू या जातीतलो तू या धर्मातलो इतकेच राजकारण केलां. हाज्या पलीकडे विकासाचें राजकारण करूंक ना. रावता त्या ट्रायबल लोकां खातीर वेगवेगळ्यो योजना करपाचे आमकां केंद्र सरकारा कडेन वेगळो निधी मारपा खातीर मेळटलो. आनी तेकाच लागून आमी एस्पिरंट डिस्ट्रिक्ट घालता आसतना जे ट्रायबल लोकांचोय विचार ह्या भागांतलो केला. हय कालांतरान हांगासर वेगळी जिल्हा पंचायत जातली. आमचो तिसरो जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष जातलो. बाब आमचो सिद्धार्थ हांगासर बसला. फुडें जिल्हा अध्यक्ष तिसरो जाल्ल्या उपरांत कदाचित जिल्हा मेंबर आनीक वाडटले आणि ताजोय फायदो आपल्या जिल्हा पंचायतीच्या फंडाच्या मार्फत ते थंयसर करपाक शकतले. आमी जेन्ना म्हणटा की 15th फायनान्स कमिशन हाका जेन्ना आमकां फंड्स एलोकेट जाता ते डिस्ट्रिक्ट वायज एलोकेट जाता. तर ह्या तिसऱ्या जिल्ल्या खातीर एडिशनल फंड्स एलोकेट जातले. त्या फंड्स एलोकेशन तो आमकां केपें सांगे कुडचडे ह्या बारीक बारीक भागात धार बांदोडा सारकिल्या गांवांनी आमकां ते फंड्स वापरपाक मेळटले. आणि हो खरो फायदो जो आसा हो जिल्हा केल्ल्या कारणान आमकां प्रत्येकाक ह्या योग्य रित्या निधी जो आसा हो त्याच्या घरापर्यंत पावोवपा खातीर आमकां फायदो जातलो. आणि आमी जेन्ना म्हणटा
की माननीय प्रधानमंत्री जेन्ना कलेक्टराकडे उलयतलो तेन्ना आमच्या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या कलेक्टराकडे तो उलयतलो तेन्ना तिसऱ्या जिल्ह्यात तुका कितें कितें गरज आसा हे सांग म्हणटलो आणि केंद्रांतल्यान आमी वेगळो निधी या कुशावती डिस्ट्रिक्टा खातीरय मागला. हांव भारतीय जनता पार्टीचे अभिनंदन करता. 2025 ह्या दिसा दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाली कुशावती जिल्ह्याची निर्मिती जाली आणि गोंयांत पयलीं 2 जिल्हे आशिल्ले थंय 3 जिल्हे जाले. आता खूप जाणांक बारीकसो प्रश्न आसतलो की आता 3 जिल्हे जाले कितें जालें व्हडलें, आता आमकां कसो हाजो फायदो जातलो. आणि त्या प्रशासनातले 3 जिल्हे जसे जाले त्या वेळाचेर ताजे एक हांगा ऑफिस जातलें, ते मागीर खंयच्या ठिकाणाचेर जातले ते मुख्यमंत्री ठरयतले. पण त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचो रोल कितें हो खूप महत्वाचो आसा. आज देशान सगळ्यात जर व्हडली जर खंयची पार्टी आसा तर ती भारतीय जनता पार्टी. जगान भितर सगळ्यात व्हडली 15 कोटी मेंबर जाल्ले आसा, 1 कोटी 2 कोटी एक्टिव्ह मेंबर आसा. आणि भारतीय जनता पार्टी इतली व्हडली वाडल्या की आयज ह्या भारतीय जनता पार्टीन म्हाका हांव रावता तूं रावता म्हाका तिकेट दी तुका तिकेट दी हें कर म्हाका हाजो मेंबर कर म्हाका ह्या कमिटीचेर घाल, हे सगळे गजाली हांगासर घडटा. कारण कितें तर कारण उदर सदानंद तानावडेन सांगिल्लें वाक्य सबका साथ सबका विश्वास. आणि ह्या विश्वासाचेरच ही पार्टी येदी व्हडली फुडें गेल्ली आसा. आज कुशावती जिल्ह्याचे निमतान परत एकदा सांगता, आज आमचो देश 80वो स्वातंत्र्य दिन मनयता. 80 वर्सां जायत आयली, 79 वर्सां कंप्लीट जाली आणि काँग्रेस सत्तेर आशिल्ली. ह्या देशाक लूटले आणि अजूनही गरिबी आसा ती गांवगिऱ्या वाठारांत अजूनही आमकां पळोवपाक मेळटा. अजूनही चुडटा की काही प्रमाणाने घरां काही प्रमाणाने आशिल्ली ती गरिबी ही आमकां दिसती पडटा. आणि ती पयस करपाक लागून जर कोणे जर प्रयत्न जर केलो जाल्यार माननीय नरेंद्र मोदी हांच्यांनी आणि त्या खातीर त्या स्वातंत्र्य दिनाच्या दिसाचेर भाशण उलयतना तांचो फुडलो प्रवास कितें आसा न्ही तो तातूंत भितर रिफ्लेक्ट जाता. आमी हांसतात केन्ना केन्ना. 2014 खुबशे बुद्धिजीवी इंटेलेक्च्युअल आसा ते हांसले. पयल्याच फावटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान जाले आणि लाल किल्ल्या वयल्यान भाशण केलें. कितें भाशण केलें की हर घर शौचालय. हांसले, लेख बरयले, अग्रलेख बरयले की पंतप्रधानाचो येदो व्हडलो मनीस येदे व्हडले व्यक्तिमत्व जर कितें बरयता जाल्यार देशाच्या संडासाचें बरयता म्हणून. पण ती खरी गजाल आशिल्ली. आमचो देश स्वतंत्र जावन जर 70 वर्सां त्या वेळार जाल्ली आणि तरी पण जर आमच्या आईक आणि भयणीक जर घरांत दारांत जर संडास मेळना सुरक्षा मेळना जाल्यार काँग्रेसीन कितें केल्लें पळय न्ही ताजो जाप विचारपाचो प्रश्न आशिल्लो. तो लोकांनी विचारले म्हणून कंटिन्युअसली भारतीय जनता पार्टी परत 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 सत्तेर येता आणि ही लोकांक दिल्ली पावती आसा. आनी एक ऑफिस कित्याक तर कारण काँग्रेसीन इतले सगळे लुटले नंतर लोकांक आपले प्रश्न मांडपाक वचपाक जागोच नाशिल्ले. जे कोण पालाशीन भितर वताले दारान पुलीस उबे असतात ते मागीर कोण तरी गांवडोंगरी किंवा खंयचे मोरपिल्ला खंयचे जर वाठारांतलो कोण जर मनीस भितर गेलो दारान ताका आडयतलो, तुजी वळख हाड म्हणटलो. मंत्र्याक मेळपाक मेळनाशिल्ले, मंत्री गाडयेन नाच जाताले. आज प्रत्येक मंत्री आज प्रत्येक मुख्यमंत्री शेनवार आयतार घरा कडेन उपलब्ध आसता. परत आमी ही ऑफिसां इतल्याच खातीर केल्या त्या ऑफिसांत आमची वर्दळ आसता, आमचे मंत्री येवन बसतात. फाटल्या वर्सभर तुमी काडून पळयात पयर दक्षिण कार्यालय जे आसता ते गजबजलेले आसता. मुख्यमंत्री येवन बसतात, रमेश तवडकर येवन बसता, विनय तेंडुलकर जर फाटले 1.5-2 वर्सां आणि अध्यक्ष आसतना सुद्दां थंय बसता. सदानंद तानावडे म्हापशेच्या ऑफिसांत बसता. हे कार्यकर्त्याक सकयल बसता आणि ती कागदां जी आसा ती कागदां घेवन तांची कामां सुटावे करता. हे ऑफिसी बीन जे हांगा जर कार्यालय जे आसा हे कार्यालय तुमचे खातीर केल्ले आसा. जांकां सरकारी ऑफिसान जेन्ना वतगीर काही वेळार वायट हे येता अनुभव येता केन्ना केन्ना तेय बाबडे काम करता पण ते तुमचे थंय एप्लिकेशन बरोवन ते दिनात. ते म्हणटा तूं बरोवन हाड म्हणटा एप्लिकेशनां. त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यालय आसतले ते तुमचे सगळ्याचे ते एप्लिकेशन कितें ऑनलायन करपाक आसा आनी कितें कारण आमच्या गांवगिऱ्या वाठाराच्या लोकांक अजून ऑनलायन बिनलायन ते कांय अजून जमना. कारण ते शिक्षणाची ती परंपरा ती अजून पासून थंय वचूना आणि करपाक गेले जाल्यार थंय रेंज आसपाना किंवा बाकीच्यो गजाली आसतल्यो.
आणि म्हणून त्यो सगळ्यो जर गजाली जर खंयच्यान घडटल्यो जाल्यार ह्या कार्यालयान कोण तरी एक कार्यालय मंत्री आसतलो, हांगा कोण तरी एक बाय बशिल्ले आसतले जे कॉम्प्युटराचेर एक्सपर्ट आसतले आणि सावंताक धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी हो तिसरो जिल्लो जो आसा ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याचें फॉर्मेशन केलें. आनी तशी एरिया वायज जर पळयलो आसत जाल्यार दोनूय जिल्ल्याची एरिया पळयली आनी एकाच जिल्ल्याची एरिया पळयत जाल्यार ही एरिया चड आसा. आनी ते अत्यंत आवश्यक आशिल्लो जिल्लो तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेतलो आनी एक बऱ्या तरेची कल्पना, नांव जें आसा एक अत्यंत सगळ्यांक बरें दिसता अशा पद्दतीचें नांव कुशावती हें तेंच्यांनी नांव दवरलें. तें ऑफीस खंय आसप ही वेगळी गोश्ट, जशें रमेशानूय सांगलें, सुभाषानूय सांगलें, तें खंय जावप हें इम्पॉर्टंट ना. पण तुमकां लागून तिसरो जिल्लो निर्मिती केलो आनी आमचे प्रदेश अध्यक्ष दामोबाब नायक हांच्यांनी इमिजिएटली ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याचें भारतीय जनता पार्टीचें कार्यालय पयलीं स्थापन करपाचें काम केलें आनी म्हणून हांव तेंचें अभिनंदन करतां. आमचे प्रभाकर बाब हे ह्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष आसात आनी त्यामुळे ह्या जिल्ह्यात सदोदीत भारतीय जनता पार्टीक साथ दिल्ली आसा. म्हणजे म्हाका याद जाता की 1999 जेन्ना आमचे 10 आमदार निवडून आयिल्ले त्या वेळाचेर ह्या जिल्ह्यातले 2 आमदार निवडून आयिल्ले, सावड्डे मतदारसंघ, कुडचड्या मतदारसंघ. आणि त्यामुळे प्रत्येक इलेक्शनाक 2007 नंतर हांव पळयता 1999 आसत, 2002 आसत, 2007 आसत, 2012 आसत आनी 2017 आमी मातशे डावन जाले, पण ह्या मतदारसंघात सावरले, ह्या तालुक्यात आमकां त्या वेळाचेर जिल्ह्यात आज सावरले. हे 5 जे मतदारसंघाक येतात ह्या 5 मतदारसंघा भितर आमकां सदोदीत सहकार्य जें आसा तें हांगासरल्या लोकांनी केल्लें आसा. ह्या भागातले, कारण आमी जशें सुभाषान सांगलें, ग्रामीण भागातलो जाल्लो मतदारसंघ आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचेर अलोट प्रेम जें आसा ह्या भागातल्या सदांच लोकांनी केल्लें आसा. आनी त्यामुळे तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आमकां चवथय, आज आमचे कडेन 4 मतदारसंघ आसात 5 पैकी, आनी त्यामुळे 5तले 5 मतदारसंघ जे आसात हे भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिवपाची जबाबदारी तुमची आसा. आनी ज्या वेळाचेर हे साध्य जातलें त्या वेळाचेर मुख्यमंत्र्याक एक सॅटिस्फॅक्शन दिसतलें. आपण एक इनिशिएटीव घेतलो आनी हो 5वो जिल्लो केलो. ह्या जिल्लो अशा हाकाच लागून केल्लो आसा कारण हांगा सगळ्यांचीच कामां जिल्ल्यान आसा अशें ना, पण एखाद्याचें काम जें आसा हें पणजे जशें सुभाषान सांगलें, मडगांव वचून आमकां विसरपाक जाता खंय गेलें काय म्हूण. आनी त्यामुळे ह्या भागा भितर प्रत्येक बारीक मनशाचें, कारण आमी भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता, म्हणजे ह्या समाजातलो शेवटचो व्यक्ती आनी त्यामुळे ह्या समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीक न्याय मेळपाक जाय आनी त्यामुळे तो न्याय मेळपाक जाय आनी त्यामुळे प्रशासन लोकांच्या घरापर्यंत पावपाक जाय म्हणून तांच्यांनी ही तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती केली. विश्वास म्हणटा तो सगळ्यात मोठो इम्पॉर्टंट विशय आसा. आतां आमी स्टेजीर पळयलें की जे पळय तालुक्याचे आमचे जे पळय सेंटर आसा तें कुडचड्यार आसचें जावं केप्याचें, खंय जाल्यार कोता येता अशें आसना. हांवें मागीर धारगुराट जाय म्हणून विचारचें अशें आसना. विश्वास कोणाचेर आसा? विश्वास दोतोर प्रमोद सावंताचेर आसा. आमी सगळ्यांनी एकच विशय ठरोवपाक जाय. दोतोर तूं जें पळय कितें ठरयतलो तें सगळ्याच्या भल्याचें ठरयतलो, त्या खातीर योग्य आमचो तुजेर पूर्ण विश्वास आसा. आतां जेन्ना तुमकां सांगता कळपाक लागलें तेन्ना म्हाका विचारलें दोतोरान, नाय सांगलें तुका कितें दिसता, तूं सदांच जेन्ना पळय कितें करतलो तें ह्या गोंयच्या भल्या लागूनच करतलो. अशा पद्दतीचे जर आमी जर रावले जायत जाल्यार आमच्या नारावणे साहेबांचो विशय पळय सांगलो न्ही हांगा की सगळ्यांनी एकठांय रावन आमी विजय संपादन करपा जायो, तो विशय आमकां सहज संपादन करपाक शक्य जातलो. तर जास्त उलोवचे पेक्षा हांव तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाच्यो आज एक सगळ्याक उमेदीचो दीस असो म्हणपाचो आमी. एक जाल्यार ऑफिसूय जालें, पूण आज श्रावणाचो पयलो सोमार, त्या शिवाय आज नागपंचम, हे सगळे सण पळय आसा पळय ती श्रावणाक सेलिब्रेट करता आसतना आमी ह्या ऑफिसाचें उद्घाटन सेलिब्रेट करुया सगळ्यांनी. आमी म्हाकाय आमचे कार्यकर्ते सांगताले की काणकोण हाड म्हणून. बाबू साहेबान सांगलें की आमी केप्यां दवर म्हणून सांगलें. निलेश बाब सांगतात, सुभाष भाईन सांगलें खंय चलता म्हणून सांगलें. की वास्तवीक तशें पळयलें जर जायत, वास्तवीक तशें पळयलें जर जायत ती ह्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसाची व्हडली अशी गरज लागना म्हाका. आनी सगळीं कामां सादारणशी ती की सब डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेरच म्हणजे सब ऑफिसर्स डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेर जो सोंपता आनी रेअरली 5 ते 10% जी कामां आसात ती लागता. त्यामुळे म्हजे काणकोणच्या लोकांनी जरी सांगलें, कार्यकर्त्यांनी सांगलें की काणकोण आमी जावचें ना, तें आमी म्हणटाले जावचें ना आनी हें ऑफीस आमकां
कुडचड्यार चलता आमकां सांग्यार चलता, आमी कांय फरक पडना, बरोबर न्ही. म्हाका याद जाता बरोबर म्हणजे सादारणशे 3-4 वर्सां पयलीं म्हणजे तिसरो जिल्लो खंय जावपाचो आसत जाल्यार फोंड्या जावपाचो असो एक हें येतालो बरें वेळाचेर, डिमांड नासलो त्या वेळाचेर रवी नायक आनी बाकी सगळें. आणि ज्या वेळाचेर हांव सभापती आशिल्लो एक दीस असोच माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें, म्हणजे हळूच कानाक सांगलें की आमी कुशावती नांव नाशिल्लें त्या वेळाचेर, म्हणजे काणकोण केपें सांगे धारबांदोडा हें आमी करतात. म्हाका खूब आनंद जालो आनी त्या नंतर विस्तृत बाकी सगळ्यो गजाली जाल्यो आनी त्यामुळे तांणी म्हणलेल्या उतरा प्रमाणे आमकां हो जिल्लो दिलो. त्यामुळे आमी सगळे कुशावती सगळे तांकां आभार मानया, माननीय पंतप्रधानाचेय आभार मानया, आमी पार्टीचेय आभार मानया. म्हाका दिसता आमची जबाबदारी वाडली. म्हणजे कुशावती सरकारान दिले, माननीय मुख्यमंत्री आमकां दिले. 4 मतदारसंघ आमचे कडेन आसा आणि 5वो मतदारसंघ आमी हाडपा जाय काय नाका. म्हणजे स्वाभाविकपणे आमची सगळ्यांची जबाबदारी वाडली. आज सुसज्ज अशें ऑफिस आमकां मेळटा, म्हणजे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस येतलेंच, बाकी सगळ्यो गजाली जातल्योच, पूण तातूंत आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचें स्ट्रक्चर जें आसा स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमचे सगळ्या प्रकारचे प्रश्न सोडोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांगा सुरू जालें. त्यामुळे पार्टीच्या अध्यक्षाक हांव सांगपाक सोदतां, पार्टीचे अध्यक्षजी हांव अध्यक्षाक सांगपाक सोदतां की 15 सुरवातेक हांव 15 दिसांनी एक दीस फूल हांव ऑफिसांत बसतलो, कारण ती आज कार्यकर्त्यांक गरज आसा इतल्या खातीरच की कार्यकर्त्यांक आमी खूब मोठें दिवपाची गरज ना. कार्यकर्त्याच्या हाताक फाटीचेर एक थाप मारली आसता जर जायत न्ही, म्हणजे कार्यकर्त्यांक जर मुख्यमंत्र्यान एक फोटो काडला आसता तर जायत न्ही, कार्यकर्त्यांक जर नांवान जर एखाद्या म्हणजे अध्यक्षान बाकीच्यान उलो मारला आसता तर जायत न्ही, ताका खूब गर्व दिसता. एक आमी गोश्ट लक्षात घेवपाक जाय की ती म्हटल्यार एक दिसा पयलीं 15 ऑगस्टाक आमचे स्वातंत्र्य दिन आमी साजरो केलो सगळ्यांनी. हो आमचो 80वो स्वातंत्र्य दिन, म्हणजे 2028 आमच्या स्वातंत्र्याक बरोबर 80 वर्सां पूर्ण जातली. आणि 80 वर्सां पूर्ण जावप हे ल्हान काम न्ही, लक्षात घ्यात. आणि ह्या 80 वर्सां भितर आमच्या देशान आमच्या प्रांतान कशी प्रगती केली हाचो नियाळ घेवप खूब म्हत्वाचें. आयचो आमकां सुवाळो मनोवपाक जी आमकां संद मेळ्ळी ते आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी डिसिजन घेतले, निर्णय घेतले. कारण तिसरो जिल्लो म्हणून बरे वर्सां आमी आयकताले. हांव तरी सादारणशे 10 वर्सां पयलीं आयकतालो, पूण तेजे निर्णय कांय जायनाशिल्लो. तर डॉक्टर प्रमोद सावंतान हो निर्णय घेतलो आणि तिसरो जिल्लो जो आसा पळय न्ही, खरोच सामको फावच आशिल्लो म्हणटा तसो, जाय आशिल्लो, गरजेन जाय आशिल्लो. काणकोण, सांगे, केपें आनी धारबांदोडा ह्या जिल्ल्या खातीर ह्या तालुक्या खातीर 4 तालुक्या खातीर हो जिल्लो दिल्लो आसा. आतां पर्यंत आमी म्हणटाले कितें, शासन तुमच्या दारी. म्हाका सांगून दिसता ह्या जिल्ल्याच्या निर्मितीन तुम्ही सगळ्यांनी आमी सगळे म्हणू शकतात, शासन तुमच्या घरी. लक्षात घ्या. आणि ती पद्धत सांगता कशी म्हणटा ती पद्धती सांगता, बेश्टेच म्हणूनच ना. म्हणजे शासना भितर ट्रेडिशना भितर जवळजवळ 50 वर्सांचो अनुभव, जवळजवळ 8 इलेक्शन जिंकला, 2 इलेक्शन हारलो. पण पंचायती म्हटले जर जाय जाल्यार आनी 2 इलेक्शन. आणि म्हणून हांगसरले 5य मतदारसंघ भारतीय जनता पक्ष जो आसा तुमच्या सगळ्यांच्या आधाराचेर गोंयभर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकाळ आधाराचेर 27 न्ही 30 म्हणटा, लक्षात घ्या. आणि त्या 30 भितर तुमच्या हांगसरले 5 हे आसूंक जाय. पुणेचे 3 आसतले सगळ्यांच्या सहकार्यान, अशी म्हाका तरी खात्री आसा. आणि अशें करून आमी 30चे सरकार 2027 घडीत करतले, हातूंत दुबावूच ना. आत्ता उलयता आसतना हे वक्त्यान म्हटलें एंटी इन्कम्बन्सी म्हणजे सरकाराच्या विरुद्ध 5 वर्सांनी, 10 वर्सांनी, 15-20 वर्सांनी की सरकाराच्या विरुद्ध आणि आमदाराच्या विरुद्ध वगैरे वगैरे एक नेगेटिव्ह मत तयार जाता. हांव मानपाक तयार नाही, हांव हे मानपाक तयार ना. नेगेटिव्ह मत केन्ना तयार जाता, एखाद्या बुथाचेर कार्यकर्ते सुस्तावले जाल्यार मागीर नेगेटिव्ह मत तयार जाता. त्या बुथाचेर कार्यकर्त्यान जर काम केले ना, बारीक लोक आसात त्यांच्याकडे आधार पावयना जर जाय जाल्यार थंय त्या वाड्याचे नेगेटिव्ह, म्हणजे 600तली तुका 100 पडटली, 200 पडटली, 400 नेगेटिव्ह जातली, कारण त्या लोकांक आधार पावना अशें म्हणून. आमचे
मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष हांचे खूप खूप मन काळजांतल्यान हांव अभिनंदन करता, कारण एक मोठ्या जिल्ह्याची निर्मिती झाली आणि त्याचे ताबडतोब आमच्या पक्षाचे कार्यालय झाले, जाणे करून ह्या अत्यंत आवश्यक अशा जिल्ह्याची ही निर्मिती असा. आम्ही पळयतात की मोठो भूभाग असा पयली तो आमच्या ह्या 4 तालुक्यां भितर वसलेलो असा आणि हो ग्रामीण जिल्हा आणि ह्या ग्रामीण जिल्ह्याची जर उदरगत जाता, विकास जाता जाल्यार आमकां एक स्वतंत्र एक यंत्रणा राबोवची पडटली, प्रशासकीय यंत्रणा, ऍडमिनिस्ट्रेशन, आमची बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो गरजो आसात ह्या गरीब लोकांक हेल्पाटे घालनासतना तांच्या दारान प्रशासन येवपाक जाय. म्हणूनच ह्या जिल्ह्याची निर्मिती अत्यंत आवश्यक आशिल्ली. काणकोण आसतलो, केपें आसतलो, सांगे आसतलो, धारबांदोळा आसतलो, आमचे 5 मतदारसंघ हातून भितर आसतले. ह्या मतदारसंघातले लोक जेन्ना आमच्या मडगांव सारख्या कार्यालयान वताले तेन्ना बुसकुळ्यान पडटाले. केन्ना केन्ना आमी 4th फ्लोराचेर वता, म्हजे सारको मनीस पसून देंवता आसतना दुसऱ्या कडेन देंवतालो आनी मागीर सोदतालो गाडी खंय. सामान्य मनशाक पासून इतके त्रास जाताले. म्हणून आयज आमच्या ह्या भागांतले हे लोकांक आपल्या स्वताच्या कार्यालयान वता आसतना स्वताचे जे ऑफिसर्स आसात ते ऑफिसर्स मार्गदर्शन करतले, गायडन्स करतले. आमी खूप खूप अभिनंदन करपाक जाय आणि देव बरें करूं म्हणपाक जाय आमच्या आदरणीय पंतप्रधान, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी आणि एक नवो संकल्प काढलो की जर विकसित भारत 2047 जर साध्य करताना जर जाय जाल्यार आमचे ग्रामीण भाग विकसित जावपाक जाय आणि ग्रामीण भाग विकसित जाता जर जाय नव्या जिल्ह्याची निर्मिती जावपाक जाय, जाणे करून आमचे जे अंत्योदय तत्वाचेर आशिल्ले, सर्वोदय आसतले, ग्रामोदय आसतले, हे लोक आत्मनिर्भर जावपाक जाय, स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. म्हणून अशा जिल्ह्याची निर्मिती करता असताना ह्या आमच्या कुशावती जिल्ह्याची याद झाली. हांव मुख्यमंत्र्याचे खूप अभिनंदन करता, तांकां नाव बरें याद झाले. कुशावती, ज्या कुशावती नदीक आयज परंपरेन ऋषीमुनींची ती भूमी आणि ऋषीमुनींनी या कुशावती तीराचेर या संपूर्ण आमच्या आदी आम्ही कितले फावटी आमच्या मडगांवच्या जिल्ह्या हातून गेल्यात. खूप व्हडलो बोवाळ जाता. कोण हांगा आशिल्ले कितले फावटी कोण गेला, वर्सांतल्यान कितले फावटी आमी जिल्ह्यांक वतात. पण हांगा आसा त्या जिल्ह्यात तुम्ही मुद्दाम येवपाक जाय. तितले त्रास थंय वता ते पडटाले तितके पडचे ना. म्हणजे आमी डेली काय वचपी न्ही. म्हणून तो नेट करून आमी टग ऑफ वॉर करनासतना ज्या जाग्याचेर जिल्ह्याची आमच्या कार्यालयाची शासकीय कार्यालयाची स्थापना जाता थंयच्यान आमी सोयी सवलती घेवया आणि आमच्या लोकांपर्यंत व्हरया. आयज अत्यंत एक मोठे आमी निवडणुकीच्या तोंडाचेर आसात. या निवडणुकीच्या तोंडाचेर आमच्या हांगा असलेल्या त्या कार्यकर्त्यांनी एक निश्चय करपाक जाय. हे जे सरकार आसा ते अत्यंत आमच्या ग्रामीण भागातल्या प्रत्येकाच्या एस्पिरेशन पूर्तता करपा खातीर आसा आणि ते असले सरकार आमकां परत हाडपाक जाय. म्हणून या 5 आमचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात ते 5तले 5 आमकां 30 भितर व्हरपाक जाय. हो निर्धार आमी करूया आणि त्या वाटेन आमी वाटचाल करूया आणि एकत्रितपणे आमी गेले जर जाय येणारे सरकार हे निश्चितपणे आमचे असतले. पण आमचे 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी तातून भितर आसतल्यो काय ना हे आमी निश्चित करपाक जाय. करतले काय की तुम्ही वाडोवपाचे आशिल्ले. प्रधानमंत्रीन सांगले की खंय तरी डिस्ट्रिक्ट जावपाक जाय. तेन्ना हो भागाचो म्हाका दिसता आज पासून आमी उल्लेख करतलो आणि खंय तरी डॉक्टर प्रमोदान आयज आमचे सीएमान ऑनरेबल सीएमान खंय तरी कुशावती डिस्ट्रिक्ट निमतान हाडलो आणि आज आमी भारतीय जनता पार्टीचे कुशावतीचे डिस्ट्रिक्टाचे ऑफिस ह्या परिसरान आज उदकाने केले. जरी तरी ते टेम्पररी ऑफिस आसतलें कित्याक भारत देशान भितर भाजपाचे सगळ्या स्टेटीनी परमनंट ऑफिसां भारतीय जनता पार्टीची हे कितलीच वर्सांनी जावन पडलेली आसा. थोड्या दिसांनी आमचे पणजे कदंबा प्लेटोचेर व्हडले ऑफिस उद्घाटन जावपाचें आसा. पूण हांव कित्याक सांगता खंय तरी चालू करपाक जाय आशिल्लें पूण चालू जाल्लें आसा. आनी वयता तेन्ना फुडें जेन्ना आमी म्हणटा की कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे ऑफिस भारतीय जनता पार्टीचे 5 आमदार जावपाक जाय तितले 5 आमदार जेन्ना हे कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे जातले तेन्ना 5 आमदार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार फुडले 27 आसतले तेजे डावटूच ना. पूण हेजे खातीर आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक एकजुटीन काम करूंक पडटलें. आनी काम करतना एकूच विशय की डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो यंग चीफ मिनिस्टर आसा तेणें खुबशे गोश्टी फुडें व्हरल्ल्यो आसा आनी आतां कंप्लिशनाक आसतले. आनी फुडें जेन्ना सरकार 27 घडोवपाचो प्रयत्न येता केन्ना केन्ना म्हणटा 26 जातले अशें म्हणटा, केन्ना केन्ना 27 जाता म्हणटा. पूण इलेक्शन आमी 27 म्हणया कित्याक 27 फेब्रुवारीन जेन्ना आमकां 14 फेब्रुवारी 5 वर्सां पयलीं जाल्लें
तेन्ना तो दीस आनी 15 मार्चाक आमची स्थापना जाल्ली, आमचे ऑनरेबल CM परतून CM जाल्ले. सो हे सगळी गोश्टी पळयता तेन्ना जेन्ना केन्ना जे इलेक्शन जातले तेन्ना ह्या वाठाराचे 5य आमदार भाजपाचे आसतले. हे सगळे कार्यकर्त्यांनी आमकां काम करूंक पडटलें सगळ्या खातीर. आज फुडें वता तेन्ना बाबू साहेबान आमचो आदलो डेप्युटी CMान जाले की उल्लेख केलो की खंय तरी कुशावती डिस्ट्रिक्ट ही जी अनावन्स केल्या की केपें जावपाक जाय आनी तेजे खुबशे तेणें म्हायती दिली. ती म्हायती सगळ्यांक आसा. आमी केन्ना म्हणूंक ना, आमी आमच्याय भागान जेन्ना बाबून उल्लेख केलो म्हाका उल्लेख करूंक पडलो, कित्याक उल्लेख करनासतना बाकीचे आमचे लोक आसतले म्हणटा हांवें उल्लेख करूंक ना, बाबून केले मरे आतां तूं हें करूं ना म्हणटले. सो ताका लागून उल्लेख करूंक पडटा. नाल्यार हांव करनाशिल्लो की खंय तरी डिस्ट्रिक्ट ऑफीस जे आसा तें सेंट्रलायज जावपाक जाय. आनी ऑनरेबल CMाक आनी सगळ्यांक आमच्या मंत्र्याक खबर आसतले की कुशावती जो डिस्ट्रिक्ट जो केपें तालुका केला हो सेंट्रल तालुका आसा सगळ्या डिस्ट्रिक्ट. आनी सगळ्या परस बरें एक सुविधा हांव म्हणना की केपें ना, डेप्युटी सब डिस्ट्रिक्ट केपें उरची, जी पयलीं आशिल्ली ती मातशी उरची, नो प्रॉब्लम, ती आसपाकूच आनी ऑफिसां करची आनी जागो घेवन जी भाड्याक आसा पळय ऑफिसां ती परतून पयलीं सब डिस्ट्रिक्टाची ऑफिसां पयलीं आपणाचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान हाडची. आनी तशेंच जे मेन डिस्ट्रिक्ट जावपाक जाय हे जशें बाबून सांगले त्या भाशेन म्हाका इच्छा आसा, आमच्या सगळ्या लोकांक इच्छा आसा की कुडचड्यार जावची, ही सरकारान तेजेर लक्ष घालचें अशी विनंती करता. आज फुडें वयता तेन्ना एकूच मागता, चड उलयना कित्याक खुबशें उलोवपाचें आसा. आज भारतीय जनता पार्टीचे 2012 जेन्ना आमी मंत्री आनी आमदार जाले, सरकार जाले, मनोहरभाई पर्रीकर आसलो आनी तेन्ना दोतोर प्रमोद आशिल्लो, हांव आशिल्लो आनी बाकीचे सुभाष बाब आशिल्ले आनी आमचो स्पिकरूय आशिल्लो गणेश बाब. आनी खंय तरी मायनींग वाठारांचो भरलेलो हो वाठार खंय तरी आज मातसो दुश्काळ येयल्लो आसा. ऑनरेबल CM सदांच सांगता की मायनींग चालू जातले, फाल्यां चालू जातले आनी जातले, म्हाका डावट ना, पूण बेगिना करचे अशी विनंती करता. कित्याक अल्टिमेटली हो भागाचो वाठार जो आसता हो जरी तरी ह्या वाठाराची ज्यो केपें एरिया भितर त्या सांगा एरिया भितर अजुनूय खंयची मायन चालू जावना. हितून भितर आमदनी जेन्ना बाजारपेठ जेन्ना वाडपाक जाय हे भाशेन आमी फुडें व्हरपाक जाय तेन्ना ऑनरेबल CMा कडेन आयच्या दिसाक मागतलो की बेगिना बेगीन हे येता त्या सिजनान खंय तरी मायनींग चालू जावन आमच्या वाठाराची बाजारपेठ भरभरीत जावची आनी ही पयली कशी आशिल्ली ते भाशेन जावची अशी विनंती करता. तुमकां खबर आसा की सगळे ग्रामीण भागाचे चडांत चड अनुसूचित जमातीचे लोक आसले, डोंगराळ भागात रावपी लोक, ज्यांचे खातीर हो 3री जिल्ल्याची निर्मिती आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी केल्ली आसात. ताका लागून तांकां सगळ्यांच्या वतीन पयलीं तांचे आमी आभारी की एक सुंदर अशें पावल, मोठे पावल त्यांनी मारले आसात. त्याच बरोबर नांवूय दिल्लें आसा त्या कुशावती. सगळ्यांक खबर आसा कुशावतीचे वेगळे सांगपाची गरज ना. जे कुशावतीचे इतिहासा भितर हें आसा की कुशावती कशे पद्दतीन जी पॉप्युलर आसा, फेमस आसा आनी तेजें नांव सामकें बऱ्यापैकी नांव ताका दिवप जाल्लें आसा. तेजे बद्दलूच तांकां शाबासकी. भावन आयज हो जिल्लो जाल्ले कारणान आयज आमचे ग्रामीण भागाचे लोक जे आसा ते चारय तालुक्याचे जे 4 तालुक्यान 5 मतदारसंघ जरी असले जाल्यार सुद्दां सावथांतले बाकीचे आनी 15 मतदारसंघ आसतले, पूण हे 5 मतदारसंघ 4 तालुके, पूण मोठे तालुके, डोंगराळ भागाचे असले तालुके, ग्रामीण भागाचे तालुके, सगळे शेतकरी लोकांचे तालुके. आनी ताका लागून ही काळाची गरज आशिल्ली की हांगा जिल्लो 3रो जिल्लो जावप आनी 5 ग्रामीण भागाचे तालुक्यांक एकठांय करून म्हणटा अशें हो जावपाची काळाची गरज आशिल्ली.